आपले भोंवतणी लोकांसमेत सोडून येतना जेजू म्हणा लागलो, ही संतत नश्ट संतत ती कुणा मागता? निजा की योना प्रवादाच्या कुणे शिवाय दुसरी कुणा तिका मेळाशी ना. जशें योना प्रवादी निनेवेकारांक एक कुणा जाल्लो, तशें मनशा पुती जातलो एक कुणा हे संततेक. झडटेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतत सवे उबी रावतली आनी हे संततेक गुन्यांवकार करतली. कित्याक सालमांवची जाणवायेची उतरां आयकूंक अर्दो संवसार पयनकण ती आयिल्ली. पूण सालमांव प्रास वर्तो हांगा आसा. झडटेच्या दिसा निनेवेचो लोक हे संतत सवे उबो रावतलो आनी तिका गुन्यांवकार करतलो. कित्याक योनाचे शिकोण आयकून निनेवेकारांनी आपली जिणी बदलली. पूण योना प्रास वर्तो हांगा आसा. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत आमचो सोमी ह्या संवसारी कित्याक आयलो? देवाचो मोग परगट करूंक, आमकां पातकाच्या बांदपासांतली सुटका दिवचे खातीर, आमकां सडवण दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो. मोगाच्यानो, ह्या आमच्या सोम्यान ताचे मिसांव सुरू करतेस ताणें सांगलेली सुरवेली उतरां खंयचीं? मातेवाच्या वांजेलांत तशेंच मार्काच्या वांजेलांत आमी पळयता, जेजू शिदा जुआंव बाप्तिस्ताचे स्नान घेता, उपरांत तो आरण्याक वता. थंयसर 40 दीस आनी 40 राती तो उपास आनी मागणें करता. ताळ्यांचेर तो जैत व्हरता आनी उपरांत शिदा गलिलियाक तो वता आनी थंयसर आपले मिसांव प्रारंभ करन लोकांक प्रसंग दिवन तो म्हणटा, पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावला. मोगाच्यानो, सोम्याची सुरवेली उतरां पळया, पातकी जिणी बदला, कित्याक बदलीचे? सर्गीचें राज लागीं पावला. वय मोगाच्यानो, तें सर्गीचें राज लागींच तें आसा. पूण जर तर तें आमचे मदें येजे, जर तर तें राज आमचें जायचे, तर आमी आमची पातकी जिणी बदलूंक जाय. ना तर मोगाच्यानो आमी तें सर्गीचें राज होगडायतले. तितलेंच न्हय, जेजून देवाची खाकूळ देवाचें बगसाणें, देवाचो मोग ह्या संवसारी दुसऱ्या दुसऱ्या रितींनी परगट केलो. लोकांक ताणें शिकोण दिली, लोकांक समजोवचे रितीन ताणें शिकोण दिली, वपारी ताणें वापरल्यो. आमी जायते फावटी वाचल्यात, जायते फावटी आमी आयकल्यात. सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्याची वपार, भायर पडलेल्या नाण्याची वपार, वेचीक पुताची वपार. मोगाच्यानो, ह्या जायत्या ओपारी मुखांतर जेजू आमकां देवाची खाकूळ देवाची बगसाणें आमकां परगट करता. तितलेंच न्हय, ताणें जायतीं अजापां केलीं. तो अजापां करनच गेलो आनी ह्या ताच्या अजापाक मुखांतर जेजून आमकां देवाचो मोग परगट केलो. ताणें कुरड्यांनी पळयशें केलें, केप्प्यांनी आयकाशें केलें, कोटकारांक ताणें नितळ केलें, देंवसार ताणें धोंडायले, मेल्ल्यांक ताणें जीव केले. ताचेर पातयेवन तो देवाचो पूत म्हूण ताचे सरशीं पातयेवन आयिल्ल्या लोकांची पिडा ताणें गूण केली. ताणें लोकांची पातकां बक्षिलीं. पळया मोगाच्यानो, त्या आर मारिल्ल्या मनशाक लुकाचो वांजेल अध्याय 5. ताका हाडून आयिल्लो तो लोक ताका वयल्या माळयेंत ताका देंवयतात. वयले नळे खांड आनी सकड ताका सकयल जेजू आसले कडेन देंवयतात. त्या लोकांचो भावार्थ पळयोवन जेजू त्या पिडेस्ताक म्हणटा, इश्टा, तुजीं पातकां तुका बगसालीं. इश्टा, तुजीं पातकां तुका बगसालीं. अशें जेजू लोकांची पातकांय बक्षिता. तो आपूण देवाचो पूत म्हूण लोकांक दाखयता.
जेजूचे शिकवण आयकल्लो जायतो लोक देवाशी फाटी येता. पूण मोगाच्यानो ओ जुदेव लोक जायतो जुदेव लोक मात्र तांचे काळीज घट करनस रावलो. जेजूस देवान ह्या संवसारीन धाडिल्लो एक वर्ती खुणा म्हूण वळखूंक ओ जुदेव लोक सुकोवन पडटा. तांच्या दोळ्यान धाकण पडली. तांच्या जिणयेच्या सुर्याक हो जुदेव लोक पळोवंक सोकोंक ना मोगाच्यानो. एका सुताराच्या पुतान आपूण देवाचो पूत क्रिस्त म्हूण सांगचें तांकां समजोवंक जालें ना. देखून आयचो वांजेल आमी माते वाच्या तशेंच मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचलो तर थंयसर आमी पळयता शास्त्री आनी फारिजेवांक मदले जायते जेजू चडशी येवन ताका पारकुच्या इराद्यान जेजू कडेन विचारतात, मेस्त्री आमकां तुजी एक खुणा पळयचे. लोक आमकां सांगता ते जेजू लागीं दैवीक खुणा मागतात. पूण तांच्या मुखार आसच्या येद्या व्हडा दैवीक खुणेक ते पळोवंक शकनात मोगाच्यानो. इतल्या व्हडल्या दैवीक खुणेक ते पळोवंक शकनात. ते पळोवंक शकनात मात्र न्ही, तांकां पात येवंकूच नाका आसलें. जेजू देवाचो पूत क्रिस्त म्हूण तांकां पात येवंकूच नाका आसलें. देखून जेजू तांकां म्हणटा, जोना प्रवादाच्या खुणे शिवाय तुमकां दुसरी खुणा मेळची ना. जोना प्रवादाच्या खुणे शिवाय तुमकां दुसरी खुणा मेळची ना. जोना प्रवादी आमी जाणाव मोगाच्यानो. पोरण्यासोल्ल्यांत आमी वाचता देवान ताका पयले फावटी निनेवे गांवाक वचून सांगल्या वेळार तो देवाच्या उतराक विधेय जायना. देवा जावन पळ धांवंक तो प्रयत्न करता. पूण देव मात्र ताची पाट सोडिना. देव ताची पाट सोडिना. हें पळयल्लो जोना प्रवादी दुसरी वाट नासतना देवाच्या उतराक विधेय जाता आनी देवान सांगल्या बरें तो त्या निनेवे गांवाक वेता. आनी थंयसर तो प्रवाद करून म्हणटा, फकत 40 दीस उरल्यात. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. हें आयकल्लो निनेवेचो लोक, जोना प्रवादीची उतरां आयकल्लो तो निनेवेचो अनभावार्थी लोक, मोगाच्यानो उडास असो निनेवेचो अनभावार्थी लोक आपल्या राया सांगाता मेळोन आपली पातकी जिणी बदलता. देवाचेर पात येता, उपास आनी प्राशीत करता. तांचो विश्वास, तांचो भावार्थ आनी प्रतिक्रिया पळयल्लो तो मोगाळ देव, तो दयाळ देव, तो काकुळदार देव तांकां नाश करिना मोगाच्यानो. देव ताचें मन बदलता आनी तांकां बक्षिता. पूण मोगाच्यानो ओ जुदेव लोक, जेजूच्या काळार आसो ओ जुदेव लोक जेजूचे उतरां आयकूंक तयार नासलो. तो निनेवेचो अनभावार्थी लोक फकत एका प्रवादाची उतरां आयकून आपली जिणी बदलता. पूण हो जुदेव लोक त्या प्रवादाच्या रचनाराक आयकूंकूच तयार नासलो. वाट सत आनी जिवीत जावन आसच्या त्या सोम्याची उतरां आयकूंक तो तयार नासलो. तांच्या रचनाराकच तो आयकूंक तयार नासलो. हें पळयोवन जेजू एका रितीन आमी सांगवेत निराशी जाता आनी तो म्हणटा, जोना प्रवादाच्या खुणे शिवाय तुमकां दुसरी खुणा मेळची ना. मोगाच्यानो आमी आज आमकांच विचारूंक जाय, आमी जेजूक निराशी करता गी? आमी त्या निनेवेच्या अनभावार्थी लोकां परी गी या तो जुदेव लोकां परी? आमी जेजूच्या उल्याक पाळो दिवन ताचो तो उलो पातकी जिणी बदला म्हणलो उलो आमी त्या उल्याक पाळो दिवन आमी आमची पातकी जिणी बदलून प्राजीत आनी उपास करून जेजूची फाटी येता गी? मोगाच्यानो आमी करेजमाचो काळ येदोळूच प्रारंभ केला. आयच्या दिसाक एक हप्तो जाता मोगाच्यानो आमी करेजमाचो काळ प्रारंभ करून निनेवेच्या लोकान जोना प्रवादाचें उतरां आयकून ताची पातकी जिणी बदलली, उपास आनी प्राजीत केलो. मोगाच्यानो आमी आमच्या सोम्याच्या उल्याक पाळो दिवन आमची पातकी जिणी आमी बदलया, उपास आनी प्राजीत करया. ह्या करेजमान तरी मोगाच्यानो एक सुटावें कुंभसार आमी जावया.
मोगाच्यानो एक सुटावे कुंभसार आमी जावया. जेसून आमकां हो कुंभसाराचो साक्रामेंत दिला. एक देणे जावन ताच्याशी पाटी येवंक हो कुंभसाराचो साक्रामेंत जेजून आमकां दिला. मोगाच्यानो जेजू त्या दीस पेद्रूक म्हणालो, मातेवाचो वांजेल अध्याय 16 वाक्य 19, पेद्रू, हांव तुका सर्गीच्या राजाचे सावयो दितां. जें कितें संवसारीं तूं आडवरताय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें. जें कितें संवसारीं तूं आडवरताय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें. आनी जें कितें संवसारीं तूं सोडयताय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. जेजून पेद्रूक त्या दीस पातकां बोगसूची पदवी दिली. आनी आज पेद्रू तावन हर एका याजकाक मोगाच्यानो जेजू ही पदवी हो अधिकार दिता. ताच्या नांवान पातकां बोगसूंक. मोगाच्यानो ह्या कुंभसाराच्या साक्रामेंताचो उपयोग आमी करया. कुंभसाराचो साक्रामेंत आमी स्विकार करया. पवित्र सभा आमकां सांगता, पास्काच्या वेळार पुणी कुंभसार जावचें. मोगाच्यानो पवित्र सभा आमची इगर्ज माता हो उपादेश आमकां दिता. पास्काच्या वेळार पुणी कुंभसार जावचें. आमकां उडास करूंक मात्र आमी कुंभसार जायचे म्हणून. देखून आमी एक वर्साक एक फावटी मात्र कुंभसार जावचें न्हय. जेन्ना आमकां अवकाश मेळटात, कुंभसार जावंक जेन्ना आमकां अवकाश मेळटात, आमी कुंभसार जावंक जाय. मोगाच्यानो आमी कुंभसार जावंक जाय. उडासाचो मोगाच्यानो जेन्ना आमी कुंभगार सेवता, जेन्ना आमी जेजूक सेवता, आमचें काळीज आनी मन नितळ निर्मळ आसूंक जाय. जर तर आमचे थंय एक तरी महापातक आसा, जर तर आमचे थंय एक तरी महापातक आसा, आमी कुंभसार जायनासतना कुंभगार सेवंक नजो. आमी कुंभगार सेवंक नजो. मोगाच्यानो जायत्यांनी थोडी सवालां विचारची आसात. तांतले एक सवाल जावन आसा, आमी कित्याक देवा लागीं डायरेक्ट कुंभसार जावंक नजो? आमी कित्याक देवा लागीं डायरेक्ट आमची पातकां सांगूंक नजो? पाद्र्याबा कडेन कित्याक आमी कुंभसार जाय? पाद्र्या बी आमचे बरी मनीस न्हय? तोय आमचे बरी पातकी मनीस न्हय? मोगाच्यानो तर जेजून कित्या पासो तो कुंभसाराचो साक्रामेंत घडलो? कित्या पासो त्या दीस जेजून पेद्रूक पदवी दिली, आमकां पातकां बोगसूची, एका याजकाक पदवी दिली आमची पातकां बोगसूची. मोगाच्यानो एक याजक देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ जावन आसा. देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ जावन आसा. ताका पवित्र तेलान माखला. जेजून ताका पदवी दिल्या आमची पातकां बोगसूंक, ताच्या नांवान आमची पातकां बोगसूंक. जेजूस एका याजका मुखांतर आमची पातकां बोगशिता. जुआंव पावल दुसरो आमचो आदलो बाब साहेब अशें म्हणटा, आमी कुंभसारांत आमच्या सोडवणदाराक, आमच्या जेजू क्रिस्ताक मुखार फेस टू फेस मेळटा. आमी कुंभसारांत आमच्या सोडवणदाराक फेस टू फेस मुखार मेळटा म्हणटा जुआंव पावल दुसरो आमचो आदलो बाब साहेब. मोगाच्यानो जायत्यांचे अनेक सवाल जावन आसा. जर तर पाद्र्याबान आमी कुंभसारांत सांगल्लीं पातकां दुसऱ्या कडेन सांगली तर दुसऱ्यांक आमची पातकां कळटात न्हय? मोगाच्यानो जेन्ना आमी कुंभसारांत आमची पातकां सांगता तेन्ना त्या पातकां वयर सील पडटा. तो कुंभसार असो गूढ जाता. ताका सील ऑफ कन्फेशन म्हणटात. याजकान खंयच्याय घडये जावं दी, ताच्या जिवाक रिस्क आसल्यार एका याजकान कुंभसारांतलो गूढ परगट करूंक ना. मोगाच्यानो उक्त्यान सांगूंक ना. आनी याजक सांगना. जर तर एक याजक सांगता तर तो ताच्या बेसातावन पवित्र सभेतावन भायर पडटा. तितलेंच न्हय मोगाच्यानो, कुंभसाराच्या साक्रामेंता मुखांतर आमची पातकां बोगसतात मात्र न्हय,
आमकां देवाची कृपा मेळटा. एक बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक कुंभसारा उपरांत फातर करिनासतना रावोंक आमकां देवाची कृपा मेळटा. कुंभसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर आमकां आमच्या मोतीक शांती लाभता, आमच्या मोतीक समाधान मेळटा, आमकां संतोष मेळटा, आमच्या जिवाक उल्हास मेळटा. मोगाच्यानो जायते फावटी आमी देवा लागीं मागता न्ही गी, देवा आमकां शांती दी, आमकां समाधान दी, आमकां संतोष दी. ऑटोमॅटीक ह्या कुंभसाराच्या सक्रामेंतांत ऑटोमॅटीक देव आमकां शांती दिता. ऑटोमॅटीक देव आमकां आमच्या मोतीक समाधान दिता, आमकां संतोष दिता. मोगाच्यानो आनी एक बेजाराची गजाल कितें गी म्हळ्यार आज आमच्या मदें जायत्यांक आपणें पातक केलां, आपूण एक पातकी म्हणलें चिंता बसना. आमची काळजां दाड्डी जावन गेल्यान मोगाच्यानो. कितेंच जावन आसल्या बरी आमी जियेता, कांयच घडनासल्या बरी आमी जियेता. आमी वांजेलांतल्या त्या ग्रेस्त पिशा बरी जाल्या. आमी आमकांच सांगता, मनशा तुजे लागीं जायतें आसा, मनशा तुजे लागीं जायतें आसा, खा पिये आनी गम्मत मार. मनशा तुजे लागीं जायतें आसा, खा पिये आनी गम्मत मार. मोगाच्यानो अशें आमी आमचे जिणी जियेता. पूण उडास आसो आमचें हें संवसारी जिवन, हें संवसारी पैण 4च दिसांचें. आमी ह्या संवसारी सस्नाक जियेना मोगाच्यानो, सस्नाक जियेना. आमी सर्गी सस्नाक जियेतल्या, सर्गी मात्र आमी सस्नाक जियेतल्या. तर सोम्याच्या उल्याक आमी पाळो दिवया. सोम्यान आमकां पयलें सांगलो तो उलो, पातकी जिणी बदला. आमी आमची पातकी जिणी बदलया, आमी आमची पातकी जिणी बदलया. ह्या करेजमाच्या काळार उपास आनी प्राशीत करया मोगाच्यानो. आमची पातक आमी रडया, बक्षणे मागया, खंडीत जावन देव आमकां बक्षिता. आमचो आतांचो पापसाहेब फ्रांसीस म्हणटा, God is not tired of forgiving. Dear friends, God is not tired of forgiving, but we human beings might get tired of asking forgiveness. देवाक केन्नाच बक्षणें देवन पुरो जायना खंय, पूण आमकां मनशांक देवा लागचें बक्षणें मागून पुरो जावंक पुरो म्हणटा आमचो आतांचो पापसाहेब फ्रांसीस. मोगाच्यानो आमी आमच्या पातकाचें बक्षणें मागून आमकां पुरो जावचें नाका. देव आमचो काकुळदार, तो दयाळ मोगाळ देव, सदांच बक्षूंक तयार. जेन्ना आमी ताचेशी फाटी येता, आमची पातकां वळखून ताचेशी फाटी येता, तो सदांच आमकां बक्षूंक तयार. ताचें बक्षणें मागया. मोगाच्यानो देवान आमकां रचतना आमची परवडणी विचारूंक ना. देवान आमकां रचतना आमची परवडणी विचारूंक नातली, परमिशन विचारूंक ना. तुका क्रिस्तांव जावंक जाय गी, तुका मुस्लीम जावंक जाय गी, तुका हिंदू जावंक जाय गी, या तुका दादलो जावंक जाय गी, या तुका स्त्री जावंक जाय गी, तुका वो आवय बापाय जायत गी, या ती आवय बापाय जायत गी म्हणून देवा लागीं आमकां देवान आमचे लागीं परवानगी विचारूंक ना. बघा ताचेच कुशेन आमकां रचलें. पूण आतां जर तर आमी आमचे साळवासांव जोडीचे, जर तर आमी सडवण जोडीचे, तर देवाक आमच्या सहकाराची गरज आसा. आमी देवाक आज परवानगी दिवया. देवा, म्हाका तुजें बक्षणें जोडूंक जाय, म्हाका सर्गीचें रास जोडूंक जाय, हांव तुजेशी फाटी येता देवा म्हूण सोम्या लागीं आमी सांगया. आमची पातकां आमी वळखोवया मोगाच्यानो, देवाशी फाटी या. देव आमचो सदांच बक्षूंक तयार. आमची पातकां वळखोवया आनी एक बरी जिणी जियोंक सोम्याचो आदार आमी मागया. आमचो करेजमाचो काळ फळादीक जावं दी. आमी आमचे पासकांचे फेस्त बरें कर आचरण करया. देव आमकां कृपा दिवं दी. आमेन.
La
lama sabatani. Atmo bapak beto ditana, perje khatir bapak matana, tangka bogos bapak santana, sampat lekhan tuje sampoi thana. Eli lama sabatani. Eli lama sabatani.